काल आम्ही पुलीस स्टेशनार गेल्ली, थंय आमकां पुलिसांनी म्हायती दिली की हे सगळे म्हटल्यार तेंच्यांनी जे कितें क्लासीन येवन केलें, भुरग्यांक उबे करून नांवां विचारप, मागीर तेंचे टी शर्ट अशें म्हणटा शर्ट विचारप, हो तुका म्हटल्यार हो कसलो कोणें सांगला घालपाक असले क्वेश्चन करप आनी भुरग्यांचो विदावट परमिशन ना तेंच्या पेरंट्साच्या परमिशना शिवाय व्हिडिओ काडप, हे सगळे इज एन ऑफेन्स. एक्चुअली इट इज एन ऑफेन्स अंडर सुप्रीम कोर्ट. सो ते आमकां पुलिसांनी म्हायती दिली की हे सगळे पॉक्सो एक्टा अंडर येता म्हणून. सो त्या प्रमाणे आतां सद्या आमची अपील आसा की तेंच्यांनी तांकां पॉक्सो तांकां ऑलरेडी नोटिसीस गेल्या पॉक्सो एक्टा अंडर ते बूक जाल्या म्हणून. सो आतां ते कितें तरी लिगल हेंचेर एक्शन जावपाक जाय. कंप्लेन केल्या, रेस केल्या, बट आमची अपील आसा सीएमा कडेन आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन की हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. साथ गलत हुआ, हमारे बच्चों के हाथ पकड़ा गया और उनका यूनिफॉर्म खींचा गया, हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ, हमें उसका इंसाफ चाहिए. आपने कंप्लेन किया है? हाँ, हमने कंप्लेन किया है. उसका इंसाफ चाहिए हमको, हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ. क्या आपने वो बच्चे आपको घर पे आके बता रहे हाँ, थे? बच्चे आके घर पे बताए ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ करके, हमारे हाथ खींचे गए, हमारे यूनिफॉर्म घसीटा गया, ऐसा सब आके हमारे बच्चों को फोटो वीडियो भी बताए. निकाले उनके? हाँ, वीडियो बनाए, फोटो निकाले. उनका कोई ऐसा लाइक हाथ बीत लगा, ऐसा मारा, ऐसा थप्पड़, ऐसा कुछ बताया हाँ, उन्होंने? हाँ, हाथ पकड़ के खींचे हमारे बच्चों को.